दिवचलचो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्ल्या मॉडर्न फायर स्टेशनाचे काम सध्या बंद आसा। बुन्याद घालून 3 वर्सां पुराय जाली, मात अजूनही प्रकल्पाचे 40% काम पुराय जावंक ना। हो प्रकल्प केन्ना उबो जातलो ताचे कडेन दिवचलकार नदर लावन बसल्यात। प्रकल्प पुराय करपाची मुदत जावन गेल्ल्यान आता अंदाजीत खर्चूय वाडपाची शक्यताय आसा। उपरांत कोविड महामारीक लागून ह्या प्रकल्पाच्या कामांत सामकोच ब्रेक पडलो। 11 कोटी 28 लाख रुपया असो ह्या प्रकल्पाचो अंदाजीत खर्च आसा। फाटल्या 4-5 म्हयन्याच्यान ह्या प्रकल्पाचे काम पुरायपणान बंद आसा। ताका लागून हो प्रकल्प नेमको केन्ना पुराय जातलो त्या विशीं प्रश्न उप्रासल्यात। हांव सध्या दिवचलच्या IDC वाठारांत आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा एका प्रोजेक्टाचें काम अर्दवट अवस्थेत आसा। हो प्रोजेक्ट म्हळ्यार मॉडर्न फायर स्टेशन। 16 जानेवारी 2019 ह्या वर्सा ह्या प्रोजेक्टा खातीर बुन्यादी फातर घातिल्लो, पूण ताचे उपरांत 3 वर्सां जावन गेली तरी अजूनय हो प्रकल्प पुराय जावंक ना। ह्या प्रकल्पाचें काम दर एक फावट रखडत गेला। सध्या फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम पुरायपणान बंद आसा। आतां मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम 40% जावंक ना। हाचे वयल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा। गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत।